येवकार हा समृता खळगावकर, सुरेख पुळ्याचे हेडलाईन्स। नेवरा येवपी रेल्वे स्टेशनाक डोंगरेच्या थळाव्यांनी ग्रामसभेत केलो खर विरोध। ईएचए नंबराचो गैरवापर जाल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। फोंड्या नागेशी केटीसी जंक्शनार सध्या पातळा काळोख। रातचे येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक जाला धोको निर्माण। अपघात घडचे पयलीं प्रस्न लायात तडीक, मागतात थळावे। आयतारा नावेले ग्रामसभेत नावेली येवपी मेगा प्लॉटिंग प्रकल्पाक जालो खर विरोध। पंचायत फकत पोकी आश्वासनाच दिल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। नेवरा रेल्वे स्टेशन येवपाचो आसा। रेल्वे स्टेशनाचो कोळशाचे येरादारीक वापर जावपाचो आसा वय असो प्रस्न उपरासपाक लागला। हाजेर हुस्को उक्तायत डोंगरेचे ग्रामसभेत नेवरा रेल्वे स्टेशनाचो थळाव्यांनी खरसाणेन विरोध केलो। दुसरो पॉइंट जातलो पॉइंट नंबर 485 हो आता ऑलरेडी परत एकदा डिस्कस झालो। ओबीसी सर्टिफिकेट आणि स्प्रिंग आणि आम्ही आता म्हटलं की त्याचे आता लेटर जाते आणि देऊया की अशा वेळार आता ड्राफ्ट करता। तू लास्ट पॉइंट जो हांवें घातलो तो मातसो आनी एक नवे एक प्रकरण एक आसा सगळ्यांनी आयकुचें जे सरपंच बाबा वाचला। तुम्ही जाणा की जो आमचो पारपोळी कडल्यान वयर रस्तो आसा तेजे वयर जे डोंगर आसा हे डोंगर सगळे काजीचे रान आसा आणि थोडी कॉमनल जागा थोडी प्रायव्हेट भाटकारांची जागा आशी आणि तितून एक व्हडली अशी जागा आसा जी म्हाका दिसता आमचे गॅलरी डोंगर तो पयलीं म्हणटालो हय मंडोरात पडटा तो आमच्या चर्चीचे वयरूच आसा पळय तो। आता आम्ही कोकण रेल्वेच्या लायनी कडेन उबे आसा हांगसरल्यान आमच्या गांवांतल्यान वयता। आता ती फुडें करमळे वयतली। सो करमळे जो स्टेशन आसा तो हांगसरल्यान म्हाका दिसता 2-3 किलोमीटर आनी नेवरे आनी मातसो मुखार नेवरे आनी 2 अशें करून नेवरा प्रपोज जो कोकण रेल्वे स्टेशन आता म्हणटा तो सामको क्लोज टू करमळे हो पयलो पॉइंट। आता कोणाक हे स्टेशन जाय हो प्रश्न आता जेन्ना हे गव्हर्मेंटान अनाउन्स केले पयर बजेटान म्हण आनी पेपरार आयले सो आमकां विचार पडटा कोण पॅसेंजराचो लोड कितलो आसा हांगा। म्हाका तरी दिसना कित्याक जेन्ना करमळे स्टेशन आसा तेजे मुखार वेर्णा स्टेशन आसा जायल्या फुडें वयर मागीर कोणाक लागून करता म्हणून आमचो अपोज आसा। आनी दुसरें म्हणल्यार हे शेतान येता हो जो पळय खाजन एरिया हो कंप्लीट खाजन बेल्ट करमळेच्यान सुरू जाता तो आक्षी पॉइंटार तो काबार जाता। हो सगळो कोकण रेल्वे लायन तितूंतल्यान गेला। लोकांनी त्या वेळार स्वखुशीन जागो दिलो। आता कोकण रेल्वेन हे सगळें एक्वायर केल्लें आसा। थंय एक्वायर केलें म्हणून आयकल्या नेवरा थंय जर स्टेशन येत जाल्यार परत कितें जातलें की मातयेचो भराव घालून फूल ती एरिया कवर जातली म्हणजे ती खाजन सिटी नश्ट जाली आनी परत तुका ते खाजन फार्मिंग करूंक मेळपाना। इतकी खाजन शेती नष्ट करपा सारकी हांगा डिमांड आसा काय ना। जेन्ना पयलीं कोकण रेल्वे फर्स्ट टाइम स्टेशन घालूं सोदतालो तेन्ना करमळेचो प्रपोजल नाशिल्लो तेन्ना घडये लोक म्हणपा लागले थोडे लोक की घाला थोडे नाका म्हणपा लागले पूण मागीर ते शिफ्ट जाले आनी करमळे गेले स्टेशन। आता परत हांगा न्ही स्टेशन कित्याक तुमचे कडेन जागो आसा एक्वायर केला म्हणून स्टेशन घालूं सोदता। हेजे फाटल्यान पॅसेंजरांचे कांय ना म्हाका दिसता हो गुड्स जे आसा ते कॅरी करपा आनी चड प्रोबेबिलिटी जी अशी हांवें म्हटल्या ती कोल जो वास्को शारान कोल येता तो नेवरा फाल्यां पोर्टूय करपाक ते शकता जाय जाल्यार अंडर सागरमाला प्रोजेक्ट आनी ही पोर्ट आनी रेल्वे स्टेशन एकमेकाक तेकोन जातले थंयच्या थंयच जातले आनी तांकां आयडियली वास्कोचो जो कोलाचो पोल्युशन इश्यू आसा तो ते हांगा डायवर्ट करतले। हांगा म्हणटले लोकांचे कोण रावना हांगा शेतां आसा पूण हळूहळू हांगाय मागीर लोकवस्ती वाडटली आनी दुसरें म्हणल्यार आमची सगळी शेतां काबार जातली म्हणून आमचो विरोध आसा आनी आमचे डोंगरी आजोसी लोकांचो आणि नेवरेकारांचोय विरोध आसा। हेचेच नंबर एक कोणी बाबा गरीब आपले ल्हानशे खोप आसा वा आनी बारीक शेल्टर केले आनी ताका ताणें टेम्पररी नंबर घेतलो मागीर तो रेग्युलर करतलो। हे अशे कंपनी जेन्ना व्हडलो जागो घेता भाटकारा कडल्यान 80-90 हजाराचो आनी तातूंत एक कितें एक शेल्टर बांदता सादे चिऱ्याचे म्हणजे आमी ते फोटो पयले आतां फायलीन पयले तातूंत ते चिऱ्यांनी वण्टी काडटा पळय अशे शेड आसता कन्स्ट्रक्शन वर्कर तशी शेड काडल्या आनी ताका ताणें नंबर दिला पंचायतीन ह्या इन्स्पेक्शन करून नंबर दिला म्हणटा ते एफिडेविट बी आसा आणि तो वापरून ताणें मागीर पॉवर कनेक्शन अप्लाय केले। आता तो रानान आशिल्लो लास्ट पॉइंट पॉवर कनेक्शन आशिल्लो तो आंपारो चर्ची कडेन आशिल्लो थंयच्यान आता स्पेशल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान थंय लायन ओडल्या 650 मीटर सुमार 6.5 लाख काय कितें खर्च करून खांबे घालून त्या एका ईएचएन घरान जितून कोणूच रावना कित्याक ती कंपनीचें नांव एखादो कोण वॉचमॅन सुद्दां नांव दिसता थंय कोणाचो तरी एक फोटो आहा तो कोण तरी मायग्रंट लेबर तेका तुमी लायट दिता म्हणजे जो हेल्थ कायद्याचो उपयोग करून ईएचएन नंबर दिताले
जेका कोणाकूय एक इमर्जन्सी तो नंबर दिवन मागीर ताका लायटीचे कनेक्शन उदकाचे कनेक्शन दिवपा लागो हेजो कंप्लीट दुरुपयोग जाला. कंप्लीट सारखे ते हे करून तांणी पयलीं हाऊस नंबर घेतलो ह्या कंपनीन, मागीर ताका आतां लायटीचे कनेक्शन मेळ्ळें. आणि तिसरें सामकेंच आनीक डेंजरस म्हटल्यार होच जागो आतां TCPच्या सेक्शन 39A अंडर कन्वर्जनाक गेला. 3 कडेन रेल्वे स्टेशन प्रपोज केलं तेंच्यांनी. सो ते बाबतीन तितून नेवऱ्याय आमची एक प्लेस आसा की ती आमची शेजार गांव आसता. सो तेजेर ओपोज करपाचें म्हणून आमचे एक पंचायतीन रेजोल्युशन घेवपाचें रामराव वाघान हें घातलेलें. एका लोकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, लोकांनी सगळे लोकांनी युनॅनिमसली हेका आमी ऑब्जेक्ट करपा म्हणून सांगलें. आमकां फुडें स्टेप घेवपूच जाय, कितें तरी करपाकूच जाय तें आमी फॉलोअप घेतलें. कितें आसा तो प्रोसेस करतलो आनी ती उदकाची झर आसा ती आमकां सांबाळपाक जाय, कित्याक आमची नैसर्गीक आमचें उदक तें आमकां सांबाळून घेवंकूच जाय. गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, मनीषा जाधव आणि मुझैफ शेख. फोंड्या नागेशी KTC जंक्शनार सध्या काळोख पातळा. हांगा लायटीचे खांबे आसा पूण लायट पेटनाशिल्ल्यान रातचे येरादारी करपी लोकांच्या जिवाक धोको निर्माण जाला. लोक जीव मुठीत धरून काळखांतल्यान मार्ग सोदतात. अपघात घडचे पयलीं हो प्रस्न तडीक लायात थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. आम्ही जे आसात ते आता कदंबाच्या ऑपोजीट KTC कडेन आनी हो नॅशनल हायवेचेर आसा. हांगा जे मुखार जे काम चलता तें अंडरपासाचें काम चलता. ताका लागून हांगा अंडरपासाक काम चलता एक सायडीन बंद केल्लो आनी एक ओपन दवरलो आसा. पूण हो जो जंक्शन जो आसा हो जंक्शन नागेशी वताक, एक फोंड्या वता आनी एक फर्मागुडी वता. हो जंक्शन जो आसा आनी जंक्शनाचेर रातच्यो लायटी पेटनात. लायटी घातलेल्यो आसात पूण पेटनात. ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हांगा लायटी ओपी पेटच्यो आनी हांगा एक्सिडेंट जावची न्ही. कित्याक रातच्यो ह्या वाटेचे फर्मागुडीच्यान जे फोंड्या येतात त्यो भरपूर फास्ट गाडी येतात, तश्योच फोंडेच्या फर्मागुडी वतात त्योय वाचवतात आनी नागेशी वचपाक टर्न जातात तेन्ना एक्सिडेंट जावपाक शकता. कित्याक नागेशीच्या फोंड्या वचपाच्यो गाडी आसात. ताका लागून रातचें हांगा कांयच कळना. ताका लागून लोकांचो डिमांड आसा की हांगा लायटी येता बेगीन पेटोवच्यो. कृष्णा फोंडे. आयज हांगा पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आमच्या सबंद गोंयभर प्रोग्रेस खरोखरूच बरो डेवलप जाल्लो आसा. आनी अंडर द लिडरशीप ऑफ BJP गव्हर्मेंट हांव सांगूंक सोदतां की बाब आमचे CM प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वान डेवलपमेंट बरोच जाला. इवन फोंडा उदक आमचे कार्य परत जाल्ले आसा. रस्त्याचें काम सुद्दां बरें नेटान चालू आसा. आनी नॅशनल हायवे न्हू नॅशनल हायवे वरून दिसता गाडी वता तो खुबश्यो आमच्यो प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले आसा. आतां फक्त हें जें उरलां आमचें अंडर बायपास उरलां न्ही, तें फक्त गॅसीचें पायप लावन उरलां. सो ताका लागून तें काम उरलां. सो तें सरकारान खंय तरी मातशें एक लक्ष घालून आतां तें बेगीन एक काम करचें. दुसरी गजाल म्हटल्यार हो हायवे जाल्ल्या कारणान हांगा लायटी अजिबात पेटना. सो खंय तरी हांगा एक्सिडेंट जावपाची पॉसिबिलिटी आसा. आनी मेन प्रॉब्लेम जाता रस्तो. दुसरी म्हणल्यार फोंडेच्यान पणजे वचपा हो हायवे रोड गाडयो फास्ट वतात, येताय फास्ट आनी हांगासरल्यान थोडे नागेशी वता रोड. सो येणाऱ्या वचून गाडयांक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. थंय हांगा रावचें पडटा, हांगा ट्रॅफीक जाम जाता आनी एक्सिडेंट मेन म्हणल्यार तुका एक्सिडेंट जावपाची पॉसिबिलिटी चड. सो खंय तरी एवॉर्ड करपा लागून जाता तितले बेगीन ह्यो लायटी मातश्यो घालपाच्यो आनी तें लक्ष घालचें आनी त्यो तुरंत रिपेर करच्यो. जर गेल्ले बल्ब जर आसा एलईडी फटाफट म्हणजे रिक्वेस्ट आहा आमचे वीज मंत्री बाब सुनील ढवळीकर की हायवे जाल्ल्या कारणान खंय तरी लायटी अरेंजमेंट बरें करचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, समृता खडगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. आयतारा नावेले ग्रामसभेत नावेली येवपी मेगा प्लॉटिंग प्रकल्पाक खर विरोध जालो. सगळे अधिकारी हो प्रकल्प बेकायदेशीर म्हणटा जाल्यार अजून मेरेन कारवाय कित्याक जायना? पंचायत फकत पोकी आश्वासनाच कित्याक दिता असो प्रस्नाचो पावस थळाव्यांनी करत पंचायत वांगड्यांक धारेर धरले. पळयात. आयतारा जाल्ले नावेलचे ग्रामसभेत मेगा प्रकल्प, बस स्टॉप, साळपेतळे, इश्कॉलाचे पार्किंग या विविध विशयाचेर जाली. मुखेल मुद्दो म्हळ्यार नावेले येवपी मेगा प्लॉटिंग प्रकल्प, जाका लागून लोकांक खूब आडमेळी निर्माण जाता. हो प्रस्न जाता तितले बेगीन तडीक लायात थळाव्यांचे गाराणे. हो इलिगल आमच्या गांवांत हो मेगा प्रोजेक्ट येता, तेका लागून
जायत काळा आदींतान हे प्रोजेक्टाचेर आमी शेक मारपाक प्रपोजल गायलो, हेची सायड इन्स्पेक्शन जाली आनी फाटले दिसांनी सायड इन्स्पेक्शन विलेज पंचायत ऑफ नावेलीन जायती इन्स्पेक्शन केली, कॅन्सील केली. सो शेवटी डिसेंबराच्या उटरांत आमी सायड इन्स्पेक्शन केली, तेमी रिपोर्ट केले तेमी. बट रिपोर्ट मागला ते म्हाका आज मेरेन रिपोर्ट म्हाका दिलना. विलेज पंचायत ऑफ नावेलीचो सेक्रेटरीन हांवें एप्लिकेशन त्याच दिसा केलें, बट आज मेरेन म्हाका दिलना म्हणून हांवें कलेक्टरा डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक बरयलें. पूण गेल्या त्या वर्सा आमी जेन्ना इलिगल रोड ड्रेनेज केले, लँड फिलिंग हिल काटिंग केलें म्हणून 2023 ऑगस्टाचे 27 तारखेर एक नावेलकारान कोण रेझोल्युशन घेतलें विलेज पंचायत ऑफ नावेली ग्रामसभा, जे थंयसर इलिगल लँड फिलिंग हिल काटिंग जाता ते स्टॉप जावचे आनी ओरिजिनल पोझिशनाचे ते परत हाडचे म्हणून जे रोड ड्रेनेज केले ते निगळायचे म्हणून. बट ते ऑरोस माय जाले आज मेरेन तेजे कोणें एक्शन घेतलें ना. हांवें कलेक्टराशी कितलीशी कंप्लेंट केली, डायरेक्टर ऑफ पंचायती केली, BDO केली, पुलिसां केली, पंचायती केली, पूण हेजेर कोणें एक्शन घेयलो ना. सगळे म्हणटा कलेक्टर म्हणटा ते इलिगल, TCP म्हणटा इलिगल, डायरेक्टर ऑफ पंचायत BDO आनी पंचायत पासून म्हणटा ते इलिगल, ते शोकस नोटीस ऑर्डर काडा, स्टॉप नोटीस ऑर्डर काडा, पूण कोण हेजे एक्शन घेयना. आम नोना सरपंच सेक्रेटरी आनी जावं तो कलेक्टर, जावं ते पुलीस, जावं ते मामलादार, जावं तो डायरेक्टर ऑफ पंचायत हेजे कितें एक्शन घेवपाक सोदना ते. कारण कितें ते हे इलिगल सगळं म्हणटाय. जेन्ना आजच्या दिसा ग्रामसभा पासून आमी आमचो हो म्हाका येवपाक मातसो उशीर जालो, म्हाका एक मिटींग आसली शेतकारांची, बट हिंगा आमी आमच्या नावेलकारांनी ह्या मुद्द्याचेर सरपंचा कडेन सेक्रेटरी कडेन जाले इन्स्पेक्शन रिपोर्ट केला, तो रिपोर्ट दाखोय म्हळ्यार तेका सारको रिपोर्ट ना दाखोवपाक. आज ग्रामसभा एक बोवाळ जालो म्हणटा मेगा प्लॉटिंग जाता म्हणून मंडपा वाड्यान. सो सरपंचान इश्योरन्स केले तेका, ऑलरेडी हांवें प्रोसेस केलो म्हणून आमी नोटीस धाडला, शोकॉज काडला आनी ग्रामसभान हांवें डिमांड केल्लो तेका डेमोलिशन काडून. सो सरपंचान इश्योरन्स केला ग्रामसभा मेंबरान. 15th मिटींग आहा आमगेली 15th ऑफ फेब्रुवारी. सो ते मिटींगेक घालून आपूण डेमोलिशन प्रोसेस कमेंस करता म्हणून सांगला. सो व्हडलो बस स्टॉप न्हू तो, एक दाखलोसो तरी करया म्हणून सांगला, 3 meters by 2 meters. आनी खंय घालून सांगला जी एरिया सेटबॅक आमगेली नॅशनल हायवेची पळय सेटबॅक एरिया थिंगा इरेक्ट करपाक म्हणून सांगला आनी लायन्स क्लबान डोनेट कर म्हणून सांगला. सो हो एक एश्योरन्स ग्रामसभा मेंबरांनी करून घेतला. प्रिवियस आशिल्लें ते कितें केलां? ते प्रिवियस चर्चिको आशिल्लें जज प्रॉपर्टी. सो तो रोड बायडींग जाता तेन्ना तें मोडून उडयलें. आतां न्यू बस स्टॉप प्रपोज कोताय ते ग्रामसभा मेंबरांनी. सो प्रपोज कोताय तेंकां मातशें अंडरस्टँडींग करपाचें, तें मातशें तुमी मानून घेया. आनी कितें इश्यू? सालपेंतोडे आमगेले व्हडलें आशिल्लें, थिंगा वेस्टर्न बायपास येवन तें डिवायड जालें. सो आतां वेस्टर्न बायपास जालो आनी थिंगा शेत ओपन आहा. आमगे शेतकारांक शेत रोवपाक मेळना आनी रोयल जाल्यार गोरवां येवन खाताय, थोडे रस्त्यान वयताय ते गार्बेज उडयताय. त्या खातीर शेतकारांक गेलें आनी आमी ग्रामसभा मेंबरांगेले डिमांड आशिल्लो तेका फेन्सींग करता म्हणून. सो गोरवां एवॉयड करपाक आनी लोकांक बरे भशेन शेत रोवपाक मेळटा. आनीकूय येयलीं म्हूण कांय ना म्हणटा आपल्यागेलें, पूण पार्किंगा पयलें बंदोबस्त करया म्हणटा. डॉग स्ट्रीट डॉग्साचेर कितें स्ट्रीट डॉग्सा लागून नाव डेज चड प्रॉब्लेम जावपाक लागला. सो सेक्रेटरीन एक मेमोरंडम गव्हर्मेंटान धाडला आमकां एनिमल बर्थ कंट्रोल करया म्हणून. स्ट्रीट डॉग वाडटाय कित्याक लागून? बिकॉज ऑफ दीस बर्थ कंट्रोल ना. सो एक मेमोरंडम येयला, पंचायत शूड सायन MOU मेमोरंडम ऑफ अंडरस्टँडींग करपाचो हे कडेन NGO कडेन, गोवा एनिमल वेलफेअर ट्रस्टा कडेन. आनी हे बर्थ कंट्रोल करपाक वॅक्सिनेशन टायम टू टायम करून तांकां एक प्लेस दिवन मातशें हो एटलिस्ट कंट्रोल जातलो. ओके, हो फंड कोण यूज केला? फातोर्डा एमएलए. तो फंड आमगेलो फंड तेच रिकॉर्ड यूज केलो. सो तो फंड पयलो हाडाय, तुमगेलें काम करपाक तें करपाक गरज ना. ब्रिंग दॅट फंड एंड यूज दॅट डेट. सेकंडली तुमी आतां सालपेट थोडे कोताक हें केला लायक इम्पॉर्टंट मनीस लायक आमगेलो सर एंटनी दे नो द इश्यू. तुमी एक दोन पयली मिटींग घेतली आनी सालपेत्राक सारकें डिस्कस कराय ना. तेणी ते फंड यूज केला तो अनयूज जावन कोणें फातोर्डा एमएलए नोरो ते आपल्या थिंगा यूज केलें त्या पासून जातलें तें. सो आय डोंट वॉन्ट दॅट. प्लीज डू सिस्टमॅटिकली बरे भशेन बसून कराय. तुमच्या खातीर हाफ मनी केला, इट इज अ पार्ट ऑफ दॅट. But I am not part of that. No, I don't know. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू.
आयतारा कुर्टी खांडेपार ग्रामसभा जाली. सुरवेक व्हीडीसी संयोजकाची नेमणूक करपाच्या प्रस्नाचेर चर्चा जाली. जाल्यार ओपा खांडेपारच्या मसणभुयेच्या चर्चे वेळार बरोच बोवाळ जालो. 2 वर्सां आदी एसटी समाजाक मसणभुयेंत निमाणे संस्कार करपाक आडयल्ले अशें सरपंच अभिजीत गावडेन सांगले. हाचे उपरांत कांय थळावे ST/SC आयुक्ता कडेन गेल्ले आनी तांणी सुवातेची पळोवणी केली. निमण्या संस्कारांक 2054 मीटर जमीन प्रस्तावित करपाक ST आयुक्तान समाजांक सांगिल्ले. ओपा वाडा हांगच्या सगळ्या ST समुदायांनी सगळ्या भागधारकांकडेन चर्चा करून मसणभुये खातीर योग्य सुवात वेचपाची मागणी केल्या. ते प्रमाण ST थळावे लोक लासपाची सुवात थारायतले. आणि वॉर्ड नंबर 3 आता वॉर्ड नंबर 1 प्रपोज करता आणि वॉर्ड नंबर 3 वार्डाचा तुम्ही घेतले त्या वार्ड त्यांना फक्त कोपा आणि कोपा वाडा ही एरिया आयडेंटिफाय ओपा ST कम्युनिटीची स्मशानभूमी 2 वर्सां पयलीं तेंचे एक मरण करता हाडयल्ले. ताका लागून ते ST कम्युनिटी लोक आसा ते SC/ST कमिशनान गेले. ST/SC कमिशनान सायड इन्स्पेक्शन घेवन ते इन्स्पेक्शन हांव बी आशिल्लो. तांकां 2000 जागा तुमकां खंय जाय ती प्रपोज कर म्हटलेली असो ग्रामसभेक रावन सांगलो. आयज ते ग्रामसभेक तेंचो विशय आसलो आनी तेंच्यांनी आयज तो तेंचे भितर बसोन डिस्कस करून आमी खंयच्या नंबरान सर्वे नंबरान ती प्रपोज करतले ती तुमी आमकां सांगतले म्हणून सांगता. ऑलरेडी खंय केल्ली तेंची ओपान वेगळे वेगळे STचे वेगवेगळे 3 प्लेसी आसा त्यो ते एकेच कडेन हाडपाक सोदता. तशेंच तेन्ना तरी कोणी जर ती मसण चुकोवंक लागला म्हणून ठराव घेतलेलो ते रॉंग आसा म्हणून त्या लोकांनी एक येवन हांगा तो इशू हायलायट केल्लो. ही आमची पारंपारीक आसा आनी तिवूय आमची पारंपारीक मसण आसा ती आसा म्हणून करेक्शन केला आनी तिजेर ठराव घेतलो. करेक्शन केलं. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आणि वैष्णवी साळगांवकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. मळब नितळ आसून लेगीत पणजे आनी मुरगांव ह्या दोन्ही वाठारांनी तापमान सुमार 2 अंशांनी वयर सरून तापमान वाडत आसा. राज्यात फाटले 24 वरां सावन गोंयभर हवामान सुकें उरलां. पणजेत सगळ्यात चड 34.5 डिग्री सेल्सियस जाल्यार सगळ्यात उणें तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस. मुरगांव सापेक्ष आर्द्रताय 89% मेरेन पावली, जाका लागून बरेच दमट वातावरण आशिल्ल्याचे दिसून येता. फुडल्या सप्तकात उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत मुखेलपणान मळब नितळ आसतले असो अदमास हवामान तज्ञांनी उक्तायला.
चडांत चड तापमान 34 डिग्री सेल्सियसाच्या सुमाराक उरपाची शक्यताय आसा. उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस आसतलें. तशेंच सकाळीं धुकें पडपाची शक्यताय आसा. पुराय गोंयांत सरासरी परस चड तापमानाची नोंद. सकाळी उतळ ते मध्यम धुकें पडपाची शक्यताय. पणजे सापेक्ष आर्द्रताय 88%. हवामानाची शिटकावणी ना. फुडले 7 दीस सुके हवामानाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोगासो.